नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। सावड्डे कुडचड्या पोन्नो पूल 51 लोकांक घेवन जुवारीत कोसळ्ळो। सोत बचाव मोहिमेक नेवी मुख्यमंत्री म्हणटा 35 सालवार उरिल्ल्यांचो आंकडो कळना। केंद्रीय घर मंत्र्यानूय घेतली दखल। हेग आंतरराष्ट्रीय कोर्टात कुलभूषण जाधवाचे फाशीचे केशीत भारताक मोठे जैत। पाकिस्तानाक फटे। पाकिस्तान कोर्टाच्या आदेशाक बांदील। निमणे आदेशामेरेन फाशी स्थगीत। प्रोफेशनल डिग्री कोर्सां खातीर एडमिशनां सुरू। 18 ते 26 मे मेरेन एडमिशनां। NEETचो रिजल्ट अजून येवपाचो, तरी एडमिशन फॉर्मां भरची। DTEचो उलो, भुरगे कन्फ्यूज। पंचायतींक उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरू। पयल्या दिसा गोंयच्यान 54 अर्ज। 70 विश्वजीत म्हणटा उजगांव धरून सगळ्योच पंचायती बीजेपीच्यो। बेताळबाटी पेट्रोलाचो टँकर आनी 2 व्हिलराचो एक्सिडंट। मडगांव बड्डेची 30 वर्सांची सोना मिनेझीस आगताक गेली। पणजे पाट्यार क्रेन उलटून क्रेनीचो ड्रायव्हर सोंपलो। प्रो लिगात खेळपा खातीर GFAच्यो अर्थीक अटी FC गोवाक अमान्य। GFAन फेरविचार करचो म्हणटा FC गोवाचो अध्यक्ष अक्षय टंडन। कुडचडे सावड्ड्याक जोडपी पोन्नो गलगलाक आयिल्लो पूल 51 लोकांक घेवन जुवारीत कोसळ्ळो। कोणे तरी जीव दिवंक गेला म्हूण पळोवंक 51 बग्यांची गर्दी पुलार जमिल्ली। ताचे पेचान पूल कोसळ्ळो। मुख्यमंत्री म्हणटा फायर ब्रिगेडीन 20 ते 22 जाणांक काडले। 10-12 जाण पेंवन आयले, मात उदकांत कितले आडकल्यात ते कळना। एक बॉडी मेळ्ळ्या। 6 जाणांक हॉस्पिसियोत घाल्यात, 3 क्रिटिकल। सोद बचाव कार्याक वास्को सावन नेवी पावल्या। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंगान मुख्यमंत्र्याकडेन उलोवन बचाव कार्य नेटान करपाचे निर्देश दिल्यात। तरी सालवार मरे आणि हा कोदान गेला म्हणा थंय गेला कितें रे बूट रे बूट मारवायचे वो थंय आहेत रे ब्रेस्तारा सांजे जाल्ले शॉकात करपी घडणुकेत सावड्डे कुडचड्याक जोडपी फूट ओव्हर ब्रिज 50 जाणांक घेवन कोसळ्ळो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एकट्यान ह्या पुलावेल्यान आत्महत्या करपाक उडी मारली म्हूण बोवाळ जालो आनी लोक पुलार धांवलो। हो पळयात पूल पडचे पयलींचो फोटो। सुमार 51 लोक थंय जमिल्ले दिसतात। इतल्यान हो पूल कोसळ्ळो। हो पळयात कोसळिल्ल्या पुलाचो फोटो।
अकस्मात आकांत येऊन लोकांनी हातपाय मारपाक सुरुवात केली. काही जाण पिवन देगेर आयले. निमणी माहिती मेळ्ळी तेन्ना 5 जाणांक वाटावंक लोकांक आनी फायर ब्रिगेडीकूय यश आयिल्लें. मात सुमार 40 जाण ही बातमी तयार जाता तो मेरेन मिसींग आशिल्ले. ताकतिकेन सेजा कंपनीची एक क्रेन हाडपाचो बोवाळ चलिल्लो. ह्या वेळार ही घडणूक घडटना ज्या मनशान स्वता आपल्या दोळ्यांनी पळयल्या त्या प्रत्यक्षदर्शी मनशाक प्रुडंटाच्या रिपोर्टरान काडलो. तो कितें सांगता तें आयकयात. अरे ते कोण मेला म्हणून तेगे कोण आवय आनी भाव कोण येयल्ले चवथे आसले आमी तेन्ना फायर ब्रिगेड ते घेवन येयल्ले. ते सेफ्टी हे घालून आपले बसपाक आतां व्हडे घालून ते इतल्या वयर आमगे एक सावडो आहलो ताका म्हणटा अरे खंय म्हणून अरे ते सारकें ना बरें जाला म्हणून ना घट आसा म्हणून म्हणटा. कितले लोक आसलेले कितले सुमार म्हाका वर 300 लोक आसले तेजे मात आतां ते म्हणटा 5 मिनटां जाता चुकून सगळं कलर जावंक पडला. कितले लोक आतां 5-6 जाणां काडले आनी बाकी कितले गेला हांव सांगूंक शकना. 10च्या वयर लागतात हांव. अगर वो जो पुराना वाला ब्रिज में बैठा था और बैठने का थोड़ा मिनट बैठने के बाद वो उसको टूट के नीचे गिर रहा है. आप थे? हाँ मैं भी गिर रहा है और सब बहुत आदमी गिर रहा है. आदमी गिरा था इसलिए देखने के लिए बैठा था. बाद में क्या हुआ? और मैं ब्रिज टनल ब्रिज टूट गया. हम लोग नीचे गिरा. कितने लोग बैठे थे? कम से कम 50-60. वो सब गिर गए नीचे? हाँ. कितले शे जमले लोक? तूंय आशिल्लो थंय? तूं सकयल्यान पुला वयल्यान सकयल पडलो आनी तुज्यो वांगडा आशिल्ले तितले सकयल पडले. कितले जाणांक वयर काडले तुवें? म्हणजे टोटल 5 जाणांक तुमी काडले वयर. बाकीचे सगळे सद्याक उदका आसा. एक हय पुलीस आनी उरल्या ते आतां उदका आसा. ह्या पुला पोंच्यान बार्जी पसून वताल्यो. ताका लागून न्हंयक खोलाय आशिल्ली असो अदमास लोक उक्तायतात. ताका लागून भिरांत वाडल्या. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंगान ह्या घडणुकेची दखल घेतल्या. गृहमंत्री राजनाथ सिंगान गोयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा वांगडा चर्चा केली. सोद आनी बचाव कार्य नेटान चालू दवरात म्हूण राजनाथ सिंगान निर्देश दिला. कांय घटना जेन्ना घडटा तातूंतले कांय गजाली लक्षांत येता की खंय आमी कमी आसात, खंय आमी आनी इम्प्रुवमेंट करपाक जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जर खंय रेज करपाक जाय. अशे तरेचे जे ब्रिजीस आसात तेजे एक्सप्लोर धोको जाता लोकांक. तर ते ब्रिज बाबा खरेंच तशे गव्हर्मेंट आपल्या पद्दतीन हें करता, पूण तें करता आसतना आनी इफेक्टिवली कितें काम करपाक जाय हें लक्षांत येता. आनी म्हणून फायर स्टेशनाच्या संबंधान आसा ते ब्रिज वो आसा तो ब्रिज वो डिसमेंटल करपाचो काडपाचे संबंधान आसा. त्यो ज्यो कांय गजाली आतां ह्या घटनेच्या लक्षांत आयिल्ले आसा. जी घडली ती घटना वायट आसा आनी तेका लागून खरें म्हणजे ह्याच्या आदाराचेर खरें म्हणजे सरकार तातूंत निश्चितपणान ज्यो कितें सुदारणा करपाक जाय सुदारणा करतलो हातूंत मात्तूय दुबाव ना. पूण आतां आमची सगळ्यांचीच प्रायोरिटी खरें म्हणजे जी आतां गजाल घडली तातूंतल्यान ज्यो आमच्यो बॉडीज आतां हें आसा त्यो रिकवर करपाच्यो आसा. आनी ताका लागून कोस्ट गार्ड, नेवल ऑथॉरिटीज हेंचे सगळ्यांचें कॉपरेशन कशा पद्दतीन मेळटा आनी कितले बेगीन ते हांगासर पावतात तेच्या आदाराचेर केलें जाता. पूण म्हाका दिसता की ह्यो आमी लोकांनी काळजी घेवपाक जाय. त्याच बरोबर सुद्दां कांय गजाली ज्यो आमी सुदारणा हातूंत करपाक जाय त्यो गजाली लक्षांत आयल्यो. सीएम इन्सिडेंट जो सावड्डे जाला पळय न्हू, तुमकां कितें इनपूट आहा आनी कितें कितें अरेंजमेंट केला थंय? म्हणजे अत्यंत दुःखद घटना. म्हाका दिसता जी एक एक्साइटमेंट टू वॉच वो थंय दुर्दैवान त्या पोन्न्या ब्रिजाचेर जाका एक्चुअली क्लोज फॉर ट्रॅफिक ऑर न्यूज ताजेर चड लोक जाल्यामुळे जाल्ली घटना आनी सांच्या वेळार जाल्ली. पण एकूच बरें घडलें हातूंत म्हणजे फायर ब्रिगेड वॉज ऑन द स्पॉट. सो म्हज्या हिशोबान एज पर द इन्फॉर्मेशन आय हॅव रिसिव्ड आय एम इन टच विथ दॅम DSP आनी फायर ब्रिगेडी बरोबर 30-35 लोक रेस्क्यू जाल्यात. आतां कितले पडलेले भितर
ते कळपाक कठीण आसा. काही लोक 30-40 लोक म्हणतात, काही लोक 40-50 म्हणतात. एक बॉडी मेळ्ळ्या. आम्ही ऑलरेडी नेव्हीक कॉन्टॅक्ट केला. नेव्ही सेंडिंग द डायव्हर्स टीम विच विल चेकअप वेदर एनीवन इज ट्रॅप्ड इनसाइड. त्यामुळे आत्ता कितले मिसिंग आहे स्पेक्युलेशन करप बरोबर जावचें ना किंवा फॅक्च्युअल अशें जावचें ना. ती माहिती सगळी मेळ्ळ्या नंतरूच सांगपाक येतलें. पण फुल स्केल रेस्क्यू ऑपरेशन इज गोईंग ऑन. Okay. Fire brigade, police, the collector is on the spot, and I have also requested Minister PWD to be on the spot. लायटीची अरेंजमेंट जाल्ली. म्हणजे रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्केल जावचें हाच्या खातीर सगळ्यो गजाली केल्ल्यो गेल्ल्यो. नेव्ही कितल्या टायमान पावपाक शकता? MP is also there. Navy is 40 kilometers away. Okay. So they are being shifted there. Police is taking them to the side. पण नेव्ही फक्त डीप डायव्हिंग करून कितें बॉडी बी अडकले आसत जाल्यार म्हणजे कळपाक रेस्क्यू कित्याक तो ऑलरेडी थंय एफर्ट चालू आहा. म्हणजे कोण बीन थंय व्हांवून बी मातसो वचून पयस बी रावला अडकला बी ते पळयतात. सो बेजिकली बरेचशे लोक सेफली काढले गेल्ले. पण कितले लोक फायनली अडकले ते कळपाक कठीण. 40-45 लोक भितर पडले बेजिकली. वेगवेगळ्या सोर्सात. दिस इज अगेन अन अनकन्फर्म सोर्सीस. दीज आर आय विटनेस सोर्सीस. म्हणजे सकयल आशिल्ल्या लोकां कडच्यान मेळयले. थोड्यांक 30-40 म्हणटात, थोडे 40-45 म्हणटात. पण सादारणपणे आंकडो 40-45 पर्यंत पडले आसतले. भितरले 30-35 डेफिनेटली फायर ब्रिगेडीन काउंट केले भायर आयले ते. म्हणजे 20-22 लोकांक फायर ब्रिगेडीन स्वताच्या बोटींनी काडले. 10-12 लोक स्वताच पिवन आयले. सो आता उरलेले जे लोकांचो हिशोब लागूंक जाय तो एक्झॅक्ट हे कळ्या शिवाय कळचे ना. ओके तुम्ही अपडेट घेता? अपडेट हांव कंटिन्युअस. आनी हांवेन MP is already there. I spoke to him. I spoke to Device. I spoke to Deputy Director Fire Brigade. Who is on the spot. I spoke to DM, who is on the way. I spoke to FOGA to get naval divers. So that is all going on. That is not the full scale efforts केल्ल्या. Okay. You are bad luck. The people who unnecessarily went on this ban bridge, which are both sides. There was a barricading. The barricading had been removed, and hundreds of people were on that bridge, which is banned for last 4 years. I do not understand when there is a barricading how people can go on the bridge. Even there was a board telling not to go on this bridge. And apart from that, people went on it, and with the rate of 100, almost people were there. And with that rate, the footbridge has come down. So totally, अभी कितना ऐसा अभी मालूम नहीं. Search operation is going on, but definitely by 12 o'clock we will remove the surface which is in the water, and after that we will be knowing what is the total casualty. तुम पुलार आम पळयताले कितें तेका? आनी समते उदका पडले? आतां तूं कितें जाला? फ्रॅक्चर जाला एक सायडीचेर. आनी कितले दिसा सुमार आसला तुमी? ते सांगपाक जायना. खूब लोक आसला न्हू? तुजें नांव कितें बाबा? राजाराम गोंयकर. थिंगाचोच? हय, पंचवाडी. मैं मोबाइल देने जा रहा था. इतने में देने गया तभी तो ब्रिज टूट गया. ब्रिज टूट गया, मैं उधर गिर गया नीचे. और अभी पानी में गिरा? पानी में गिरा. वहाँ पुलिस वाले थे. उसके बाद बहुत लोग दबे थे. वो लोग उधर निकालने में अपने से निकल के आए. नाम क्या है आपका? रमेश कुमार चरमकार. बोला तो मैं उधर दौड़ के गया और इधर
मेरे को देख ही नहीं रहा है। अभी मोबाइल भी बंद हो गया, कैसे फोन करेंगे? फिर आपको गारंटी है कि इसमें इधर इसी में है? हम लोग का लड़का लोग आया है, वो लोग अभी मेरे पास मिल नहीं रहा है। कितना साल का लड़का है? 30 साल का है, 25-30 साल का है। क्या करने गया था? इधर क्यों आए थे? वो गिरा उड़ी मारा बोल के आया ना इधर देखने के लिए, वो उधर टूटा उससे गिरा बोल रहा है। उसको तैरने के लिए नहीं होता है। क्या काम कर रहा था वो? गोंडी लोग के साथ में काम करता है। सध्याची परिस्थिती पळयल्यार ह्या पुलाचेर 50 लोक बसलेले अशें म्हणून आयकलां आनी तितून भितरले जेन्ना हे पूल कोलॅप्स जालो तेन्ना सगळे 50 लोक पोना पडले। तितून 15 ते 16 लोक पवन वयर येयलेले आसा आनी पुलिसान जे रेस्क्यू केले म्हणटात ते सुमारे 7 लोक आसा ते पुलिसान रेस्क्यू केले आनी एक डेड बॉडी मेळिल्ली आसा हांगा। मेन म्हणल्यार लोकांक अजून पर्यंत खबर ना कोण कितें कित्याक कोण हांगा बसले सगळे पळोवपा आयले कोण कोणी उडी मारली लोक कोण पुलीस रेस्क्यू कोणा करता ते पूण अकस्मात कोलॅप्स जाले काय कोण पडल्या कोण अजून पर्यंत कोणाची खबर ना। रेस्क्यू ऑपरेशन चालू आसा। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आनी दत्तराज नायक। हेग आंतरराष्ट्रीय कोर्टात कुलभूषण जाधवाचे फाशीचे केशीत भारताक मोठे जैत। पाकिस्तानाक फटें। पाकिस्तान कोर्टाच्या आदेशाक बांदील। कुलभूषण हेरगिरी करतालो हें सिद्ध करप पाकिस्तानाक जमिल्लें ना। पाकिस्तानान कुलभूषणाक काउन्सिलर एक्सेस दिवंक जाय आशिल्लो अशें स्पश्ट करून कोर्टान केशीचे अंतिम निकाला मेरेन ताची फाशी स्थगीत दवरल्या। ते दिशेन पाकिस्तानान कितें पावलां उखल्ल्यात ताची कोर्टाक म्हायती दीत रावची असो निर्देश पाकिस्तानाक दिला। घेवया एक ब्रेक।